450 वर्सां आदलो इतिहास आशिल्ले मुरगांव फोर्टाचे पर्यटन स्थळ म्हूण संवर्धन करचे अशी मागणी वास्को मोग्यांनी केल्या। फोर्टाचेर झाडां झुडपांनी काबीज केला म्हूण तांणी प्रशासनाचेर नाराजगी उक्तायला। हे विशीं मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दीपक नायक हांकां विचारले तेन्ना येता त्या कावन्सिल बसकेत फोर्टाचे कामा खातीर ठराव घेतले अशें सांगलां। तशेंच आपली ह्या विशयाचेर आमदारां वांगडा चर्चा जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलां। RDX गोहातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। जो पोर्ट जो आसा पळय फोर्ट जेका आमी म्हणटा हो जवळ जवळ 9 किलोमीटर रेडियसाचो फोर्ट आसा। हेचो इतिहास जर पळयत जर हेका 450 वर्सां पयलींचो इतिहास थंय बरयल्लेले आसा की थंय पोर्तुगेज काळींतलो, पूण जर इतिहास जर पळयत जाल्यार कांयशे पुरावे आमकां खंय तरी आढळटा की हेका कदंबा काळीनातलो म्हणून। हे श्यामच्या भाटान आनी मारयाच्या भाटान जर कांयशे जर आमचे 2-3 पाटयो आसा जितून सबूत दिता की ह्या कदंबा काळींतले म्हणून। कारण थंयचो इतिहास आसा की 1410तले हे थंय नेमणूक जाता। दुसरी गजाल आमी जर हांगा पळयत जाल्यार हांगा तोप पडलेले आसा। हे आमी जेन्ना म्हणटा की सरकारान ह्या फोर्टाक आर्किओलॉजिकल सर्वेची प्रिजर्वड सायट म्हणून केल्ली आसा, पण हे कितें प्रिजर्वेशन दिला हे म्हाका दिसता सरकारान आपूण म्हाका दिसता दखल घेवंक जाय अशें दिसता। हे जर जायना निदान तरी सरकारा कडेन करपाक, निदान तरी हे कंपनी जे आसा हे व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट जशे की आमचे व्हडले ज्यो ह्या फोर्टाचेर जे चलयता पोर्टाचेर जे काम पळयतात व्हडले व्हडले भायले कंपनीज हे निदान तेंच्या कडेन अंडर CSR तरी मेंटेनन्स करपाक दिवपाक जाय। हो टुरिस्ट डेस्टिनेशन तरी पोर्ट करूंक जाय, ना की हे इतले डॅमेज करूंक जाय। हे जर पळयत जाल्यार सगळे उद्ध्वस्त करून उडयल्लेले आसा। ही कसली हेरिटेज आसा म्हणून कितें केल्लें आसा? हेरिटेज जर आसा जाल्यार ती प्रिजर्व करूंक जाय आशिल्ली। जर सरकारा कडेन सुद्दां जायना जाल्यार आमच्या कडेन तरी दिया, आमी तरी करता। निदान हांगा गोवोरमेंटान एक कॉन्सेप्ट हाडूंक जाय की फोर्ट ऑन फूड म्हणून एक हॉटेल्स किंवा आनी कितें तरी हाडूंक जाय आनी निदान तांकां सांगूंक तरी जाय बाबा तुमी कितें तरी प्रिजर्व करात, तुमी कितें तरी मेंटेनन्स करा, आनी नाजाल्यार ते कोणाक हितून ह्या प्रिजर्वेशनाच्या हितून इकॉनॉमी तरी फ्लो जातली वास्कोन, टुरिस्ट डेस्टिनेशन तरी जातले। पूण पळयत जाल्यार हें दिसता कोणाक काय पडलेलेच ना। गव्हर्मेंटान हेका सारकें निग्लेक्टेड केल्ल्या काय गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना। हेजेर कितें तरी एक्शन घेवन कितें बरें करचें हांगा म्हणून मागता गव्हर्मेंटा लागीं। तेंच्या कडेन जायना जाल्यार एक प्रायवेट कंपनीक तरी दिवचें म्हणून मागता कंपनी कडेन गव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी करचें हांगा, ताकी टुरिजमूय येवचो आनी गव्हर्मेंटाकूय फायदो जावचो, वास्कोकाराकूय फायदो जावचो। एक्चुअली तुमी सांगता सारकें की मुरगांव एरियेन ओल्ड हेरिटेज खुबश्यो अश्यो आहा ते आमी मेंटेन करता। जशें आमी क्लॉक टावर ऑलमोस्ट मेंटेन करपाक ट्राय केला, काम ते चालू आसा। बायक शुल्लक कारणाक लागून ते स्टॉप जालेले तो मेजर म्हणटा पळय तो फोर्ट आसा, आनी फोर्ट आमी पयर गेल्ले जेन्ना पळयल्ले तेन्ना एकदम बॅड कंडिशनान आसा तो, आनी ताका खरीच गरज आसा आयज थंय ते मेंटेन करतलो खंय तरी एक मेंटेनन्स करपाक। ताका लागून म्हाका दिसता हांव आतां ऑलरेडी आमच्या MP कडेन उलयल्लो आसा आनी नेक्स्ट कावन्सील इलेक्शन कावन्सील मिटिंगेन रेजोल्युशन घेता आमी की ते आर्किओलॉजीन तेंच्यान तो मेंटेन करपाक।